लोकांचो परत एकदा रिक्वेस्ट आसा विजय बाब सगळ्यांनी परत एकदा हात धरचो आणि परत एकदा हात वयर काढचो लोकां खातीर गोंयकारां खातीर गोंयकारपणा खातीर. Yes, 1 2 3. Yes, here it is one more time. हो फोटो फाल्यां न्ही आज रातचोच व्हायरल जातलो. म्हाका दिसता दिवाळीची मेसेज फाल्यां वचपा आसा ती दिवाळी आजच जाल्ली आसा ह्या मनशार. तर आतां आमचे मानेस्त जे आसात हांगा उपस्थित असलेले जे आयज नरकासूर स्पर्धा आणि कृष्ण स्पर्धेंचे भाग घेवपी सगळे स्पर्धक आणि उपस्थित असलेले सगळी जनता. आमकां खबर आसा की आयज आमी दिवाळेच्या पूर्व संध्येक हांगासर सगळे उपस्थित जाल्ले आसात. फाल्यां दिवाळी म्हणजे दिव्यांचो सण, प्रकाशाचो उत्सव अशी व्याख्यायिका आसा की काही भागांत देशांत आमच्या राम जेन्ना 14 वर्सांचो वनवास पूर्ण करून परत अयोध्येक येयल्लो तेन्ना दिवाळी साजरी केल्ली. त्याच बरोबर प्रभू श्री कृष्णान नरकासुराचो वध करून जनतेक एक आनंद निर्माण करून दिल्लो म्हणून दिवाळी साजरी केली वयता. हेचो अर्थ असोच की अन्यायाचेर मात करपी न्यायाची ही दिवाळी, अंधाराचेर मात करपी प्रकाशाची ही दिवाळी, असत्याचेर मात करपी सत्याची ही दिवाळी आणि ती दिवाळी आम्ही सगळे जाण फाल्यां मनयतले. हो कार्यक्रम जे आमचे माननीय सरदेसाई यांच्यानी 12 वर्सां पयलीं सुरू केल्लो आणि आयज ज्या प्रमाणे ह्या कार्यक्रमाक एक मोठे स्वरूप प्राप्त झाले आसा ते ह्या लोकांक हांगासर उपस्थित असलेल्या लोकांक पळोवनूच समजता. हो कार्यक्रम एका मोठ्या प्रमाण उबो करपाक लागून तांच्यांनी बरेच कष्ट घेतले. सुरवात पासून जे तांकां कठीण परिश्रम घेवचे पडले, ज्या पद्दतीन तांकां डिफिकल्टीज फेस करच्यो पडल्यो, त्या नंतर हो एक मोठो कार्यक्रम उबो जाल्लो आसा. आमी अशें म्हणटात की ज्या पद्दतीन नरकासुराचो स्पर्धा करप, कारण तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.